पोगो विधेयक हे घटनात्मक चौकटीत बसना. ते फक्त दोळ्याक उदक लावपा खातीर आसा, लोकांक पिशांत काडपा खातीर आसा. गोंय आनी गोंयच्या हिता खातीर 40 आमदारांनी एकठांय येवन विचार करचो. विधेयकाचेर सारकी चर्चा करची. ते घटनात्मक चौकटीत बसना म्हण आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकार उलयला. आरडेक्स्को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. गोंयकार पण असे एक वाद चाललेलो आसा. त्याच्या वेळेला एक म्हणटा की गोंयकारांसाठी आरजीने एक पोगो बिल घातलेले. त्याच्या वेळेला बोवाळ झाला. ॲज अ लिगल एक्सपर्ट्स तुम्ही पोगो बिलाचे कशे करता? खंयचेंय बिल जेन्ना एसेंब्लीन हाडटा, खंयचोय कायदो जेन्ना तुमी हाडपाक प्रयत्न करता, इट हॅज टू स्टँड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी. Article 19 is very clear about every Indian whether they are entitled to get job or seek job anywhere in the country. जेन्ना पोगो सारके बिल जेन्ना तुमी हाडटा आनी जर तुम गोंयकारांचो गोंयकारपण किंवा गोंयकार हो जर तुमचो हेतू आसत जाल्यार आमी गोंयकार, आमकांय तितलोच गोंया विशीं मोग आसा. आमी सांगिल्लें की आमकां 80% गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय. वाय दीस बिल वॉज नॉट रन ओवर बाय थ्रू आवर MLAs टू सीक सपोर्ट, टू सीक आवर एडवायस. सी कशें आसता, कांय गोश्टी हाडप आनी मागीर ब्लेम करप एसेंब्ली की एसेंब्लीन रिजेक्ट केले. हें हांवें 3 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें की इफ यू आर ओनली ट्रायंग टू शो that you are trying to bring the law to appease the people whom you made a false promise to, then you will bring it and you will get it rejected on the floor of the assembly and say it is rejected by the assembly. आमी आमचें काम केलें पण असेंब्लीन रिजेक्ट केलें. पूण कायद्याचो जो विशय आसा, to stand the validity of the constitutional validity of that bill, did you abide by it? Mr. Carlos, who is the lawyer, who is a Congress party MLA, has come clear on that also because he is advising them. He says these were not shared with me. I do not know what was discussed among them. But one thing is very clear. You have to be very clear. तुझे जे विषय आसा, विचार आसा, कॉन्स्टिट्युशनल टेस्ट जो आसा तो तुवें स्टँड करपाक जाय. तो बिल वाचत जाल्यार दिसना इट कॅन स्टँड कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी. बिसायड्स दॅट आमी विरोधक न्ही तुमचे. आमी गोंयकार, आमकांय गोंयकारांचे तितलेच पडला जितले तुमकां पडला. पूण फटींगपणाचें आश्वासन दिवन जर ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार यू आर बाउंड टू फेल. We are ready to support Pogo bill if it is properly drafted or it was drafted in different manner, or bring in another bill which will be in the interest of Goans. We will all do it together. I as a party president, as advocate Amit Palekar, and as a representative of these two proud MLAs that I am, we are ready to support. Let's go together on this. आमी बरोबर एक प्रॉपर बिल ड्राफ्ट करूया गोंयकारा खातीर आनी प्रोड्यूस करूया. इट इज नॉट अबाउट टेकिंग क्रेडीट फॉर अ पार्टी. गोंयकार, गोंयकारपण आनी गोंयकारांचे जे विशय आसा ताय फुडें व्हरप आमची जबाबदारी आसा. फटिंगपणां करूंक न्ही. आमी आमच्या लंडनचे जे लोक आमच्या गोंयांतल्यान भायर गेल्ले आसा, वी आर ऑल्सो कीपिंग ऑन सेयींग दॅट एम्प्लॉयमेंट शूड बी जनरेटेड इन गोवा. एम्प्लॉयमेंट शूड बी गुड, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज शूड बी गुड, एवरीथींग शूड बी गुड सो दॅट दे फील लायक कमींग बॅक टू गोवा. आज ते गोंयान कित्याक येवपाक सोदना? मोग ना म्हणून. तांचे आवय बापूय हांगा आसा, तांची जाणटी आवय बापूय हांगा एकटी रावता. ते थंय कश्ट करता. कित्याक कश्ट करता? हांगा तांकां जोड ना. सरकारान तांचे खातीर कितें केलां? इफ वी हॅव टू वर्क टुगेदर, ऑल 40 MLAs हॅव टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग दोज पीपल बॅक टू गोवा. आय नो द कंडिशन दे लिव इन. आय मीट लॉट ऑफ देम. आमी गोंयचे फेस्टिवल जाता लंडन तेन्ना आमी वता केन्ना हांव पार्टिसिपेट सुद्दां जाल्लो आसा. आय नो दे मीस गोवा. दे मीस टू टॉक टू अ गोवन इन कोंकणी. तें जर चेंज जावपाक जाय जाल्यार प्रत्येक आमदारान, RG आसूं, आम आदमी पार्टी आसूं, MG आसूं, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, 40 आमदारांनी बसपाक जाय बरोबर आनी ठरोवपाक जाय की आमी कसो कायदो करया जो गोंयकारांक परत हाडटलो. हू हॅज लेफ्ट गोवा एंड गोंयकारपण. दॅट वील बी द चेंज. डोंट फूल. पळय, कायद्याची कॉन्स्टिट्युशनल स्टँड वेन इट डज नॉट स्टँड द टेस्ट ऑफ लॉ. टेस्ट ऑफ लॉ इज व्हेरी क्लियर. एनी लीगल, बेसिक लीगल एक्सपर्ट जो आज पास जालो आसा तो तुका सांगतलो की एनी बिल विच इज ब्रॉट हॅज टू स्टँड द कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी पॉयंट. इफ इट डज नॉट, इट वील नेवर बी पास्ड. सो बिल हाडप इज वन थिंग. बिल प्रोवायडींग एवरीथींग प्रोड्यूस करप इज वन थिंग. आय एम सेयींग रिविजीट द बिल. प्रॉपरली डिस्कस कर. आमकांय ताका आमी दिता तुमकां आउटपुट्स. बिल वाचला तेन्नाच तुका हांव सांगता की इट कूड नॉट हॅव स्टूड कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी. दॅट इज वाय इट कूड नॉट हॅव बीन ब्रॉट. अँड हरी वॉज टू ब्रिंग इट इन द फर्स्ट असेंब्ली. इट कूड हॅव बीन ब्रॉट इन द नेक्स्ट वन. सो कशें आसा, अल्टिमेटली हरी वॉज टू शो दॅट वी आर डुईंग समथींग. बट
Failed attempt means you are fool people.